वास्कोंतल्या ल्हान चलयेचेर स्कुलांत जाल्ल्या बलात्काराच्या केशींत सगळ्या गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट सीबीआयक दिवपाचो वास्को जेएमएफसीचो आदेश हायकोर्टान स्थगीत दवरला। गोंयकारांक आधार कार्डां दितना घेतिल्ले बोटांचे ठशे सीबीआयक दिवचे म्हूण वास्कोचे जेएमएफसी कोर्टान केंद्र सरकाराक आदेश दिल्लो। ताका नियोजन आयोग मंत्रालय हरकत घेवन कोर्टात गेले। आता हायकोर्टान सीबीआयक नोटीस काडल्या। सीबीआय म्हणटा सगळ्या गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट मेळ्ळ्यार गुन्यांवकार मेरेन पावं येता। वास्को ल्हान चलयेचेर स्कुलान बलात्कार जाल्लो, घडणुकेक वर्स जाले। अजून हे केशीन ठोस अशें कांयच मुखार येवंक ना। हो गुन्यांव घडिल्ले सुवातेवेले कांय फिंगरप्रिंट्स आसात। ते सगळे गोंयकारांच्या फिंगरप्रिंट्सा कडेन जुळोवन पळयल्यार गुन्यांवकार मेळपाची शक्यताय सीबीआयन जेएमएफसी कोर्टान उलोवन दाखयल्ली। ताचे वेल्यान आधार कार्डा वेळार एकठांय केल्ले सगळे गोंयकारांचे बोटांचे ठशे सीबीआयक दिवपाचो आदेश कोर्टान केंद्र सरकाराक दिल्लो। सुमार 11 लाख गोंयकारांचे फिंगरप्रिंट सीबीआयक दिले जाल्यार ताचो गैरवापर जावंक शकता अशें नियोजन आयोग मंत्रालयान हायकोर्टाक केल्ले याचिकेन म्हणला। आधार कार्ड येवजणे खाला एकठांय केल्ले बोटांचे ठशे गोपनीयता हक्का खाला येता असो प्लॅनिंग कमिशनाचो आर्ग्युमेंट। नियोजन आयोगाचें म्हणणें हायकोर्टान सध्या आयकून घेतला आनी जेएमएफसी कोर्टाच्या आदेशाचेर स्थगिती दिल्या। पूण सरकारा कडेन जर फिंगरप्रिंट्सांची म्हायती आसा जाल्यार ताचो वापर गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव सोडोवंक कित्याक जावचो न्ही अशें खंडपीठान मंत्रालयाक विचारले। तपास यंत्रणांनी गुन्यांवकारांचो सोद लावंक जाय जाल्यार तांकां जाय ती म्हायती कित्याक दिवची न्ही अशेंय कोर्टान विचारले। फॉरेन्सीक पुराव्यांचो वापर केल्यार केसी तडीक लावंक आदार जाता, तशेंच निश्पाप व्यक्तीक ख्यास्त जावपाची शक्यताय कमी जाता अशेंय हायकोर्टान उलोवन दाखयलें। हे प्रकरण फक्त गोपनीयता हक्काविशीं ना, म्हायती हक्का कडेनूय ताचो संबंद आसा असोय मुद्दो हायकोर्टान उलोवन दाखयला। हायकोर्टान सीबीआयक नोटीस धाडल्या आनी राज्य सरकाराक हे केशीन पार्टी करूंक सांगला। फुडली सुनावणी 18 फेब्रुवारीक जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 1 जुलै सावन प्रशासकीय कारभारांत कोंकणी आनी मराठी पुराय तरेन वापरची पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मायभाशेचो वापर लोकांनी दिसपट्ट्या वेव्हारांत करचो, तशें केल्यारच भाशा जिती उरतली अशें मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता। मंगळारा पणजे पयले राजभास संमेलनाचें उक्तावण करतना पर्रीकार उलयतालो। शिक्षणीक माध्यमाचेर आपणे घेतिल्ल्या निर्णयाचेर ताणें स्पश्टीकरणूय दिलें। राजभास खात्यान पयलेच फावट राजभास संमेलन घेतलें। मंगळारा पणजे घेतिल्ल्या पयल्या राजभास संमेलनाचें मंगळारा मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें। कार्यावळीक गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायक, राजभास संचालनालयाचे आनी हेर सरकारी अधिकारी तशेंच कोंकणी खातीर वावुरपी आशिल्ले। सरकार 1 जुलया सावन खंय प्रशासकीय कारभार पुराय कोंकणी मराठींतल्यान करतलो। राजभाषा संचालनालय जे आसा पळय तांच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सगळो आपलो वेव्हार करचो 1 जुलयच्यान। नाही पयली राज्यभाषा संचालनालय जर करीत जाल्यार बाकीचे कडेन हळूहळू करून मोठ्या प्रमाणाचेर सगळे कडेन करूंक जाय अशें कांय ना, पण मोठ्या प्रमाणाचेर वापर कोंकणी मराठीन करपाक जाय। भुरग्यांचें शिक्षण मायभाशेंत जावचें ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा, पूण निमणे निर्णय घेतना कांय गजालींचेर तडजोड करची पडली हेंय मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें। हांव स्वता त्याच ओपिनियनाचो त्याच मताचो मातृभाशेच्यानूच प्राथमीक शिक्षण आसूं जाय, इवन माध्यमीक आसूंक जाय, हें म्हजें मत। पण जेन्ना 147 जाण बरयता तातले 30 काय 4 जाण सोडले जाल्यार बाकीच्यांनी आमकां कोंकणी आनी मराठी जाय हें इंग्लीश भाशेंतल्यान बरोवन म्हाका धाडून 22,000 भुरगे म्हणजे 24% जे प्युअर इंग्लिशूच शिकताले तांकां आतां कंपल्सरी कोंकणी मराठी एक विशय इंट्रोड्यूस केला। दुसरी गजाल केली ती म्हणजे भाशा चवथी शिकूंक जायना म्हणून 10वे पर्यंत कोंकणी मराठी कंपल्सरी केली। हिंदी तिसरी भास जाली म्हूण शिक्षकांक घरा धाडचे ना हेंय ताणें उलोवन दाखयलें। हिंदीचे टिचर तांचे कडेन अवेलेबल आसा सगळ्या शाळांनी। वील नॉट डिक्लेअर देम सरप्लस। वी हॅव ऑलरेडी डिसायड इट इज अ स्विच ओवर अ पिरियड ऑफ 6 years. सेकंडली वी आर मेकिंग व्हेरी क्लियर दॅट हिंदीचो खंयचोच टिचर आमी सरप्लस करना। वर्कलोड नासल्यार सुद्दां आमी मेंटेन करतले तांकां तशाक तशें। राजभास संमेलनात कोंकणी भाशे खातीर वावुरतल्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। राजभाशेंतल्या प्रशासकीय शब्दकोशाचेंय विमोचन केलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। पयल्याच राजभास संमेलनात मराठी राजभास आंदोलकांनी बोवाळ घालो। संमेलनात गोंधळ घालपाचो यत्न केलो। राजभाषा संचालक प्रकाश वज्रीकाराकूय तांणी घेराव घालो। आंदोलक म्हणटा येता त्या अधिवेशनात सरकारान मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो। आंदोलक शुक्रारा पणजे धरण्याक बसपाचे आसात। राज्यभास संचालनालयान घेतिल्ल्या संमेलनाचे सुवातेर मराठी राज्यभाषा आंदोलकांनी राज्यभास संचालक प्रकाश वज्रीकाराक घेराव घालो। हांव ताका घेराव म्हणना, हांव म्हणटा ते विचारपाक आयिल्ले हे कितें चल्लां काय म्हणून आमी तांकां सांगलें की
जो कायदो अस्तित्वान आसा, जो कायदो नोटिफायड आसा, जो कायदो अधिसूचित आसा, त्या कायद्याक धरूनच आमची ही आयची कार्यावळ चल्ल्या. अशे कितल्योश्योच कार्यावळी आमच्यो चलतात. आमचे कडेन मराठी आमी ह्या विभाग सुरू केल्लो आसा, स्वतंत्र विभाग सुरू केल्लो आसा, कोंकणी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्लो आसा. केन्ना न्हय ते सरकारान कोंकणी आनी मराठी ह्या दोन्ही भाशांचो विकास जावचो म्हणून जायत्यो कार्यावळी आंखिल्ल्यो आसा. माध्यम प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याच्या भूमिकेचो आंदोलकांनी निषेध केलो. माध्यम प्रश्नाचा घोळ केलेला आहे. पूर्वी ते रस्त्यावरती यायचे तर ते मायभास हे पर्रिकर तुम्ही सगळेजण जाणतायत, मायभास वाचवायला. आता ही यांची मायभास कुठली आहे? आंदोलक म्हणतात बीजेपीन स्वताक संस्कृती रक्षक म्हणपासारखे कांयच दवरिल्ले ना. हा निर्णय घेऊन पर्रिकरने आपल्याच पक्षाचे नाक कापलेले आहेत. आम्ही सरकारला चूक सुधारण्याची शेवटची संधी देत आहोत. त्यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी राजभाषेचं विधेयक आणून आपली चूक दुरुस्त करावी. नसता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत त्या सरकारला जनताच धडा शिकवेल. येत्या शुक्रवारी पणजीत कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून मग आम्ही गावागावात जाऊन भाजपाच्या संस्कृती विरोधक धरणावर जागृती करणार आहोत. हे भाजपवाले संस्कृती रक्षक नसून ते संस्कृती भक्षक आहेत हे आम्हाला खेदाने तुम्हाला सांगावंसं वाटतं आहे. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आणि ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.